देवाचे उतर ह्या नियाल मोळान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयच्या शुभ वर्तमानाची सुरवात हे भाशेन जाता. फारिजेव थाराव घेतात की जेजू कसो ताच्या उतराक धरचो. ते जेजूक विचारता की सोमराजाक दोन फारीक करूंक येता की ना. जेजू तांचे नोश्टेपण वळखून बरे भाशेन जाणा की ताका फास मानूंक सोदतात आनी लोकांच्या उजीर ताका लोजेक घालूंक सोदतात म्हणून. हाका लावून तो एका दुसरे भाशेन तांकां तांचे प्रश्नाचो जबाब दिता. तो तांकां एक दोंदाचो नाणो दी म्हणटा आनी ताचेर कोणाचें रूप आसा तें विचारता. तांचो जबाब सोमराजाचें रूप आनी जेजू तांच्या प्रश्नाचो जबाब दिता. जें सोमराजाचें तें सोमराजाक दियात. पूण जेजू आनीक थोडी सोपी म्हूण म्हत्वाचीं उतरां म्हणटा. देवाचें तें देवाक दियात. जें कितें आमचे कडेन आसा तें आमच्या मोगाळ देवाची आमकां देणी. आयज आमी देवाक कितें दिवंक जाता? आमी देवाक आमचो थोडो वेळ दिवंक जाता. हें जाय जें देव पोंत्रेकून रावता दर एका दिसा. मागुया. दोनया, तुवें आमकां रोचलाय देखून आमी आमचो तुमकां मोग दिता. तुवें आमची सोडवण केली देखून म्हजें सगळें जिवीत तुजें. सदांच आमकां तुज्या मोगा लागीं ओडून व्हर. रोचणे वरवीं आमी तुजी मोगान आमकां तुजीच कोर. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.